काल आम्ही सांगोळडा गांव कंप्लीट केलो, थोडीशी घरां उरल्या। आयज आम्ही शांतादुर्गा वेरे नेरुलकरी हांगासर शांतादुर्गेचो आशीर्वाद घेवन आयज आम्ही नेरुल हो गांव कंप्लीट करपाचो चिंतला। हे कंप्लीट करता आसतना आमकां आमचे रेज मागूस सरपंच स्मिता पेडणेकर, सांगोळडेचे सरपंच नीता कांदोळकर, पिलेन सरपंच रेश्मा बांदोडकर, नेरुल सरपंच सुदेश गोवेकर बिचा, तशेंच सगळे पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर्स आयज आमकां सपोर्ट दिवपाक हांगासर येयल्ले आसा। सगळे गांवचो लोक, सगळे आमचे सांगोळ सालीक जे रेज मागूस सगळे कार्यकर्ते, नेरूचे सगळे कार्यकर्ते सगळे हांगासर मोठे संख्येन आमकां सपोर्ट दिवपाक हांगासर जमलेले आसा। आमी हे सगळे भोंवता फुडें आमकां लोक असोच एकटे जातलो, मोठे संख्येन आमी आयज हे कॅम्पेनिंग चालू करता। खूब उमेद दिसता। आमचो MLA केदार बाब हेजो मोठ्या आदारान, मोठ्या सपोर्टान आमी फुडें सरल्या आनी तेजो सपोर्ट घेवन आमी हे सीट नक्कीच जिखतले। कॅम्पेनिंग काल काबार करून 2 दीस थंय फिरून आयज निल्ला गांवांच्यान आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट करता। आयज शांतादुर्गा मातेचो हांगा आशिर्वाद घेवन हांगा निल्ला गांवान आमी आमचो जी कॅम्पेन आसा ती हांगच्यान स्टार्ट करता। तुवें पळयलां आसतलें जशें कॅम्पेन फुडें वचत आसा तशें लोक आमकां जॉयन जायत आसा आनी सांगोळडा जाले, आतां निल्ला पावले, हेज्याकून डबल लोक जाले। हेज्या फुडें वताना म्हाका दिसता आनीक टिब्बल चोब्बल लोक जातले। म्हणून हें दाखयता की आमच्या संदीप बाबाक ह्या सगळ्या वाठारांत 4 पंचायतीन कितलो सपोर्ट आसा पळय तो। तुवें पळयलां आसतलें सगळे पंचायत सरपंच, पंचायत मेंबर्स आनी सगळे दादारेचे सगळे जे कार्यकर्ते आसात, जे म्हणजे म्हणटात आमी एक खामे म्हणून आसतात तशें, ते सगळे हांगा तुमकां उपस्थित दिसतले। इतलो सपोर्ट पळोवन तुमकां फुडलो रिजल्ट कितें येतलो तो खबरच आसतली। म्हाका दिसता आमी मॅक्झिमम वोट घेवन हांव सांगयत आसा परतो मॅक्झिमम वोट जे आसा जिल्हा पंचायतीक ते आमी घेवन हो सीट आमी जिखून हाडटले। नीता कांदोळकर, भारतीय महिला मोर्चा अध्यक्ष सालिगांव मतदारसंघ, तसेच सांगोळडा सरपंच। आज आम्ही निल्ला गावान आसा आणि आम्ही आता शांतादुर्गा देवीच्यान हे आशीर्वाद घेतलेले आसा। त्यांना संदीप बांदोडकर हे निवडून येवपाक कसलोच दुबाव ना, सगळ्या देवांचो ताका आशीर्वाद आसा, तसेच सगळ्या लोकांचो, सगळ्या कार्यकर्त्यांचो, तसेच आमदार केदार नायक यांचो सपोर्ट आसा म्हणना फुडें। आनी ते अशें म्हणजे दुसरो आनी कोण येतलो अशें म्हणपाकूच मेळना। एक्स पिल्यान पंचायत मेंबर आयज आमी नेरुल गांवान संदीप बांदोडकराची प्रचार स्टार्ट करता। सांगोळडा 2 दीस आमी जशें कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलें तशें आमी लोकांचो सपोर्ट पळयता सगळे आमकां लोक युनिवर्सली सगळे आमकां जॉयंट जायत रावले। आतांय आमी आशा बाळगता की नेरुल आमी फुडें वता तशें आमकां सगळे लोक आमच्या बरोबर संदीप बाई खातीर सगळे जॉयंट जातले आनी सगळे ताका भरघोस मतांनी आमी जिखोवन हाडटले। संदीप बाई म्हणल्यार सामको सिंपल मनीस, कोणाकडे मिक्स जाता, केन्ना कोणाचे राग ना काय ना, असले काम असल्यार तो एनी टायम येस म्हणटा, केन्ना नो नासता तोंडार तेज्या, स्मायलिंग फेस। आमी सगळ्यांक अपील करता की आमी ताका जिखोवन हाडुया ह्या ZP बाय इलेक्शनाक आनी 20th रिजल्टाक तेजो निश्चित ह्यूज मार्जीन आसतली, ती कांय डावट नासतलो। मेलीन सांगल्या प्रमाणे सालिगांव कॅम्पेन करून आज आमी हांगा सांगोळडा कॅम्पेन करून आमी आज हांगासर शांतादुर्गेच्या आशिर्वादान नेरुल हांगासर आमी आज कॅम्पेनिंग करूंक स्टार्ट करतले। आनी तुमी पळयलेच आसतले हांगासर भोवसंख्येन जो कार्यकर्ते हांगासर आमकां दिश्टी पडटा। आनी तशेंच हे जो संदीप बांदोडकर आमचो मेंबर, आमी खूब टायमाक आमी तेंच्या बरोबर काम केल्लें आसा आनी तो जे एक व्यक्तिमत्व अशें बरें आसा की हितून दुबाव ना की ते अवश्य निवडून येतले आनी ते बी बऱ्या मतांनी निवडून येतले।